नमस्कार आणि योगार तुमका सगळ्यांक सध्या हांव आसा दी कल्चरल कॅपिटल ऑफ गोवा हांव कित्याक म्हणटा आनी म्हणटा आसतना हांव कित्याक तें तुमकां सांगता कारण जे लोककला ज्या तरेचे फेस्टिवल्स ज्या तरेची देवळां ह्या वाठारान आसा ती म्हाका दिसता पुराय गोंयान अंत्रूज माल सोडले जाल्यार खूब कमी आमकां पळोवपाक मेळटा पण म्हाका हांगासर येवपाक खूब आवडटा कारण हांगासरले लोकूय तितलेच बरे हांगासरली जागा जेन्ना हांगासर येता एक पॉझिटिव्ह वायब तुमकां मेळटा आनी अशा एका जाग्याचेर आमी आसा सध्या हांगासर जे म्हाका दिसता गोंयान एकमेव देवूळ आसा तें म्हळ्यार परशुराम हांचें मंदीर लॉर्ड परशुरामाचें. सो हे टेम्पल तुम्ही आमच्या फाटल्यान पळयतात ते अरावंड 500 वर्सां पयलींचें हें देवूळ आनी एकमेव देवूळ आसा आमच्या गोंयान परशुरामाचें आनी हांगासरली खूब खासियत आसा. पूण आयज कित्याक आयल्या काय आमी हांगासर एक खास व्यक्ती कडेन आमी उलोवपाक आयल्या आनी एक अशेच व्यक्ती जे तांचे कडेन पयले फावट जेन्ना उलयलो तो आयज पर्यंत उलयतना आपलेपण अशें दिश्टी पडटा एक आपलो मनीस असो दिश्टी पडटा आनी सदांच तो आमकां त्याच हितूर आमचे कडेन कनेक्ट जाता. पंकज च्यारी आमच्या बरोबर आसा. पंकज बाब वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं. आनी म्हाका दिसता एक सक्सेस म्हणू शकता कारण इतली वर्सां तुवें लाकडांचे वेगवेगळे तरेचे तुवें काम केल्लें आसा. तुवें ट्रॉफीज केल्यो तुवें मॉन्युमेंट्स केले तुवें बारीक बारीक स्ट्रक्चर केले आनी एक गाडी जी हांवें तुज्या स्टेटसाचेर पळयली मागीर आमी कॉन्टॅक्ट केलो एक गाडी तुवें तयार केल्या बारीकशी EV व्हेहिकल. सो विल स्टार्ट फ्रॉम देर आनी मागीर बाकीच्यो गोश्टी उलया. EV व्हेहिकल जी आशिल्ली सो ताजे बद्दल थोडें कितें सांग कशी कितें सुरवात जाली आयडिया ती. काय ना हेजी पयलीं हांवें लाकडाची गाडी केल्या पूण तो मॉडल म्हणून केला. ओके. म्हाका एक उमेद आशिल्ली इच्छा आशिल्ली म्हागेली की हांव एक चलता तशी गाडी करतलो म्हणून. सो ती बारीक केल्ली तुवें गाडी ती. बारीक केल्ली म्हणजे टॉय कार ती. ओके टॉय कार. दोग जाण भुरगीं बसून चलोवपा सारकी. हय. पण एक इच्छा आशिल्ली गाडी चलता तशी करतलो म्हणून. हय. आमचे परशुराम देवळाक तो एक नेवेद व्हरपाचो आसता. तो नेवेद व्हरपाचो आसता तो चलत व्हरतात. आतां ते व्हरताले ते आतां खूब वय जालें तेंचें. ओके. आनी आतां ते तेंकां शक्य ना इतले पयस चलोन येवपाक 3 किलोमिटर डेली चलोन येवपाक पडटालें. ओके ओके. सो आतां तेंच्याय मनां आशिल्लें की कितें तरी वाहन हें करपाचें पण हांवें ते भटमामान आपुणूय भटमामान म्हाका सांगलें की अशें अशें आसा. हांवें चिंतलें की चल आमी एक EV कार तयार करपाक हें करुया म्हणून. अच्छा. कित्याक तेका खर्चय भरपूर येता. EV म्हणटकूच बरोबर तेका बॅटरीज आनी बाकीचे सगळे लागता बरोबर. पूण ही पूर्ण लाकडाची गाडी आसा. हय हय सगळी लाकडाची गाडी आसा. आणि ती केन्नाच्यान सुरवात केल्ली म्हणजे जाले कमीत कमी 2.5 महिने जाले करता आमी ती. 2.5 महिने. 2.5 महिने. हांवें तर तुका बरे 3-4 महिने तरी लागले. ना 2.5 महिने लागले. कितें आसा तेका कॉस्टिंगूय खूब आसा. तेंच्यान थोडे कितें जाता कॉस्टिंगाक लागून फाटी सरता न्ही. पूण भटमामान म्हाका सांगलें पयशे कितले खर्च जावं तूं कर म्हणून. हीच म्हाका सामकी बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी ती हांवें करपाक चालू केली. बरोबर. EV गाडी म्हटल्या उपरांत सादारणपणे आमी खूब कॉस्टिंग चड जाता म्हणटा किंवा आमी जेन्ना मार्केटान पळयता आनी हांवें तुवें केल्ली गाडी पळयल्या तातूंत तूं स्वता बसून चलयल्या रस्त्याचेरूय चलयल्ली आसा. कितली कॅपॅसिटी आसा ह्या गाडयेची. ह्या गाडयेक फकत एकूच मनीस बसपाचो पूण ह्याच एजन दुसरी केली जाल्यार तितूंत 4 जाण बसून बसपाक शकता. आमी ती गाडी सुद्दां पळोवया आमी त्या गाडये कडेन या कारण इतली सुंदर अशी गाडी तांच्यांनी केल्ली आसा जी म्हाका दिसता प्रत्येकान ही पळोवपाचीच गरज आसा कारण इतली सुंदर गाडी जी सद्या देवस्थाना खातीर तांच्यांनी दिल्ली आसा. त्या गाडयेची म्हायती घेवया. हे देवस्थान तशें म्हाका दिसता खूब ओल्ड आनी खूब गोश्टी पाळच्यो पडटा. सोमार आसा न्ही सोमाराक लोक भरपूर येता हांगा. भजन आसता. ओके ओके. सकाळच्यान आतां गर्दी पळयतालो खुबशे लोक आयले. हय हय. आनी परचे शुक्राराक हांगा सप्तका जालो त्या दिसूच हांवें गाडी हाडली ती हांगा. पण गाडी पळोवपाक लोक खूब सामके. सो आमी जे उलयताले तुमकां ती गाडी हांगासर आसा तुमकां दाखोवंक शकता आमी ही गाडी. सो म्हाका दिसता गाडयेचेर म्हाका कॅमेरामॅनाक सांगता गाडयेचेर मातशें एकदां आमी लक्ष मारुया. सो जी गाडी तुमी बद्दलच्यान आमी उलयताले ते गाडयेचो स्ट्रक्चर आनी गाडी ही जी आमी पळयता जी जातून म्हाका दिसता सद्या एकटो बसोवंक शकता फुडें. हय. आनी तो प्रसाद व्हरता आसतना कोणें उलोवपाक जायना आनी तेका जाप दिवपाक जायना. हे पयलीं कशें हाडटाले तकलेर दवरून हाडटाले. तेन्ना कोणूच मेळप ना. रानांतल्यान येतालो. रानांतल्यान. ओके ओके ओके. आनी तो येयसर हांगासर उलोवप ना कोण लागीं येवप ना चप्पल नासता. आनी आतां हे गाडयेन घेवन येतले. सो एक मोठे कार्य अशें तुका दिसता अशें.
केन्ना काय ही गाडी जाल्यार आनी बेश्टी हांव समज कोणाक तयार करतालो जाल्यार हांव तितली हें घेयनाशिल्लो, पण अशें म्हाकाच एक मॉडल तयार करतालो जाल्यार हांव तितलो इंट्रस्ट घेयनाशिल्लो, पूण म्हाका ही गाडी कसलोच प्रॉब्लम जायना आसतना तांकां दिवपाक हँडओवर करपाक जाय आशिल्लें. आणि ऍटलीस्ट आता जाता तेन्ना मनाक मातशें एक बरें दिसता. आतां सीट बी बसयता जाल्यार कितें जाता, सीट बी मेळटा हार्डली बसयली, हें चिंतची पडटा तेका कसलो हें करपाचो तो. बरोबर. सो कशें कितें आसा गाडयेचें म्हाका सांगा तुमी. तेंची हें बसपाचें हें सगळें पणसाच्या लांकडाचें, ओके. कारण पणसाच्या लांकडाक भ्रश्टकार ना. ओके तेका लागून ओके ओके आतां हें फकत बरें दिसपाक लागून घातलें, हें सगळें आमी काडटले. ओके. हा सगळे जे क्लॉथ्स आसा ते सगळे काडटले. सो हे पूर्ण लाकडाचें आसा, फूल स्ट्रक्चर लाकडाचें आसा. जे बँड आसा ते फायबरचो ग्लास बँड करून इतलोच कुडकोचो आसा, बाकीचे सगळे लाकूड. सगळे इतलो सुंदर स्ट्रक्चर तुम्ही पळयता, तितली सुंदर गाडी पळयता जे मार्केटान सादेपणान ही आमी पळयत जाल्यार हाय लेवलच्यो हाय एंड गाडयो जे 5 स्टार हॉटेल्स आसा तसले यूज करता फक्त बारीक बारीक लोकांक हांगासून ते ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर. पूण पंकजाक हांव वळखता, ताजी तकली खंय पर्यंत चलता ती म्हाका खबर आसा. पण पंकज म्हाका सांग, आतां हे जे सगळे तुमी स्ट्रक्चर जो केल्लो आसा न्ही भितर ईव्ही आतां सद्या ही ईव्ही आसा, ईव्ही कार, आणि ताजी बॅटरी चार्जिंग कशें कितें सगळे हांगा चार्जिंगेचो पॉयंट केला. ओके. हो चार्जिंगेचो पॉयंट, हा तो त्याचे चार्जर, जशें तुम्ही ईव्हीचो चार्जर वणटीक लावन दवरता पळय, तो प्लग कनेक्ट करता पळय, सेम धाकटो प्लग हो कनेक्ट करपाचो. आणि कितले वेळ चार्जिंग करचो पडटा फूल चार्ज जावपाक? एक रात लावन दवरली न्ही जाल्यार ही सद्याक 3 किलोमीटर चलतली दिसाक. म्हणजे फुल चार्ज केल्या उपरांत 3 किलोमीटर ना, दिसाक हांगा 3 किलोमीटर चलतली ऑलमोस्ट. तुमचो जी गरज आसा ती 3 किलोमीटरची आसा, ती ऑलमोस्ट 1 मंथ चलतली एका चार्जिंगेची. आणि कितली वरां म्हटल्यार चार्ज करची पडटा फुल? एक 5-6 वरां. 5-6 वरां करीत जाल्यार एका म्हयन्या खातीर तूं दिसाक 3 किलोमीटर चलतली. 200 किलोमीटर चलतली एज पर माय इन्फॉर्म. वाव वाव, म्हाका दिसता ती खूब सुंदर तुवें संकल्पना आसा. आणि इतलो जो रिअलिस्टीक मॉडल दिला न्ही तुवें, टोटल खर्च कितें आसूं शकता? आता तुम्ही हॉटेलांनी समज बग्गी घेवपाक गेले जाल्यार 8 लाख सुमार बग्गी मायज, ताच्या पेक्षा मायज. हांव एक एप्रॉक्स सांगला 8 लाख पडटा. हीच तुमकां 1.5 लाखां भितर मेळटा. हीच बग्गी करपा आता व्हडली करून, ही फकत सिंगल बसपाची म्हणून धाकटी केला. म्हाका दिसता आमी खूब स्वयंपूर्ण गोंयचे उलयता, स्वयंपूर्ण गोंय जे आयकता, पूण खरें स्वयंपूर्ण गोंय हे गांवांनी आसा. स्वयंपूर्ण गोंय जे म्हणटा ते हांगासर आसा, कारण ह्यो ज्यो तुमी मॉडल्स पळयतात आणि जे पंकजा सारखे जे यूथ आसा ते मदत करता स्वयंपूर्ण करपा खातीर गोंय. आणि हांगासर लक्ष दिवप खूब गरजेचें आसा. बाकीचे सगळे कडेन तुमी पावतले, तांचे कडेन स्किमी पावतले, सगळे पावतले, पूण जे लोक करता काम आणि इतले लायफ तांचे गेले ही सगळी असली कामां करपा खातीर, ते स्वयंपूर्ण करता. आणि ही गाडी म्हाका दिसता जर मॉडल जायत न्ही जाल्यार कितल्योश्योच कंपनी स्वता फुडें येवन तांकां अप्रोच जावपाक शकता, कितलीशीच देवळां स्वता फुडें येवन अप्रोच जावपाक शकता, अशे तरेची गाडी तांकां करून दी म्हणून. म्हाका दिसता पंकज तुवें एक रिव्हॉल्युशन सुरू केल्लें आसा ऑलरेडी, कारण ईव्ही इज दी चेंज सगळ्यांक खबर आसा. पूण हे जाता आसतना कोणाचे तरी त्रास, कोणाक तरी बाबा त्रास जाता थोड्यो गोश्टी हांगा थंय व्हरपा खातीर, तितून मागीर स्कूल लायब्ररीज आसूं शकता, किंवा आतां तुवें म्हणलें देवळान तुवें पळयल्यो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाताना आनी तूं स्वता जावन खंय संकल्पना घेवन येयल्लो, अशा लोकांक खूब मजत जातली ह्या गोश्टीची. हय जातली. तर आतां स्कुलाकच समज थोड्यांची स्कुलां थोडी हाफ वयर आसता, हाफ सकल आसता, मग ती हेजेन समज लायब्ररीची बुक्स किंवा बाकीचे सामान आहा ते घालून व्हरोंक शकता न्ही. आणि दुसरी गोष्ट कशी आसा, हातूर कितले लोक बसोंक शकता, वेट कितली उखलूंक शकता? ही जी कॅपॅसिटी आहा पळय बॅटरीची, हे 48 वॉट्साची, ही 4 लोकांचे वेट उबारपाक शकता. ऑलमोस्ट 800 kg 700 kg न्ही. पंकज म्हाका दिसता हे एक सक्सेस आसा. म्हाका दिसता अशे तरेचो तुवें प्रोजेक्ट आनी केन्ना करूंक नाशिल्लो, फर्स्ट टायम केला. कित्याक करूं ना, तितले इन्वेस्टमेंट करपी कोण मेळूना म्हाका. आतां कितें आसा, हें सक्सेस जालें कारण आमचे आपोनी भटमाम, तेजें नांव आसा निशिकांत टेंगसे, बरोबर, ताका आमी आपोनी भटमाम म्हणटात. त्या भटमामाक लागून ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी करपाक, आनी सद्या तरी नो, बट हाज्या पेक्षा सुद्धा व्हडली करूं शकता न्ही गाडी अशी जाय जाल्यार? हय हय हय, ही फकत त्यांची रिक्वायरमेंटा प्रमाणे आसा. पूण जाय जाल्यार समजा तुम्ही बग्गी जशी म्हटली, एक 4 लोकांक बसोंक गावता, ड्रायव्हर धरून एक 4 लोकांक बसोंक गावता, अशी सुद्धा करूं शकता. आणि फुल लाकडाची. आणि त्याची लायफ कितली आसूं शकता? काय जालें, एक तूं वयल्यान पेंटाची कोटिंग मारलो जाल्यार, एपॉक्सी पेंट मारलो जाल्यार कांयच ना, ताका उदक लागना, काय लागना.
क्या बात आहे. पंकज तूं ल्हानपणापासून आमी भायर या ल्हानपणापासून म्हाका दिसता ही कामां तुवें म्हणजे ट्रॉफीज केल्यो किंवा जी लाकडाची जे स्ट्रक्चर्स आसा वेगवेगळे तसले तुवें केल्ले आसा. केन्नाच्यान सुरू केल्ले? हांवें 2012 सुरू केल्लें. 12 सुरू केल्ले? हय 12 सुरू केल्लें. सो हांव पयलीं लाकडाचेंच काम करतालो. हां हां. हेतून कशें येयलो, हांवें एक टोर्नामेंट चालू केलो. अच्छा. क्रिकेट टोर्नामेंट दवरल्लो. हां हां. तेका ट्रॉफी हाडपाचे पेक्षा हांवें चिंतलें ट्रॉफी करून पळयल्यार कशी. ओके ओके. नायस नायस नायस. सो तो फर्स्ट तुजो आशिल्लो ट्रॉफीं खातीर? हय. लाकडाची ट्रॉफी. लाकडाची ट्रॉफी खातीर. लोकांक आवडली? लोकांक आवडली. बरी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. खूब जाणांनी म्हाका ट्रॉफीची ऑर्डर बीन दिली. आनी हांवें एक दुसरी ट्रॉफी केल्ली ती म्हाका दिसता तुमी पळयली आसतली. एक 11 फुटाची ट्रॉफी केल्ली. हय तूं दाखयल्ली एकदां ते फोटो. सगल्याच्यांनी व्हडली ट्रॉफी. ऑलमोस्ट महाराष्ट्रान सगल्याच्यांनी व्हडली ट्रॉफी. ती पळोवपाक आमचे कृष्णा सातपुते तुमी वळखता आसतले. हय हय. तो पसून आमच्या घरा कडेन येयल्लो. आकाश तारीकर तो पसून आमच्या घरा कडेन येवन आमकां ते ट्रॉफी पळोवन तो अजाप जावन गेलो. अरे इतली व्हडली ट्रॉफी आपल्यान इतले टोर्नामेंट खेळ्ळो म्हळ्यार आपूण केन्नाच इतली व्हडली ट्रॉफी पळोवूं ना. म्हाका दिसता तुज्या घरा कडेन हांवें पळयलां तुका रेस्ट करपाक टायम मेळटा. कारण हांव तुजें काम पळयलां दीस रात कितें ना कितें दीस रात काम. आतां ही पसून आमी सकाळची 5 जायसर काम करताले. लास्ट टायमार कितें आसता, पयली गाडी रेडी जाता पूण जेंचे बारीक बारीक काम आसा पळय, बारीक म्हणल्यार पसून एक टेपिंग लावपाची म्हणनाका, बारीकशे शॉवा खातीर नट लावपाचे म्हणनाका, तें खूब टायम खाता. बरोबर बरोबर. म्हाका सांग आतां हे सगळे तूं कॉर्पोरेट हावजां खातीर सुद्दां खुबशे स्ट्रक्चर करून दिल्ले आसा, तांचे लोगोज करून दिल्ले आसा. हे खूब फेमस आसा. म्हाका बेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन खूब केल्या तुवें. हय. हांवें जी गोवा मायल्स आसा पळय, गोवा मायल्साक हांवें तेंची हेजो कारीचो मॉडल करून दिला. एम्बॅसिडर हाफ एम्बॅसिडर. तेंची जे रिसेप्शन आसा, रिसेप्शनाचे फाटल्यान लायला, तुमी वचून पळोवपाक शकता. दॅट्स नायस. दॅट्स सुपर्ब. आनी नवीन कितें प्रोजेक्ट आसा तुजो चालू सद्या? सद्याक तरी ना. होच आशिल्लो तो कंप्लीट जालो म्हळ्यार म्हाका सामको उमेद जाली. जाली. आयज जेन्ना ह्या देवळाक तुवें ऑलरेडी दिल्ली आसा ही, तेन्ना तुज्या तकलेन कशें दिसता तुका सद्या? फील कसो आसा? समज ही पळोवन समज कोणें समज म्हाका समज हॉटेलाक करपाक लायली जाल्यार हांव ती आतां हेज्याकून कमी टायमार करूं शकता. एक आयडिया आसा. बरोबर. आयडिया मेळ्ळी कितें केल्यार कितें प्रॉब्लेम जाता. आनी सगळी खंयच्यान खंयची सामान हाडपाची. तें आतां कितें जालां, ही करता आसतना सगळें सोदपाक पडलें. आतां डायरेक्ट त्या मनशा फुड्यान वचून हांव तें परचेज करपाक शकता. म्हाका दिसता पंकज तुवें एक नवे तरेचो इतिहास रचिल्लो आसा. आनी हाज्या फुडें सुद्दां म्हाका दिसता की खुबशे लोक तुजे कडेन कॉन्टेक्ट करतले नक्की. बिकॉज EV गाडये खातीर न्ही जाल्यार तुज्या कॉन्सेप्टा खातीर. कारण हो कॉन्सेप्ट लाकडाचो स्वयंपूर्ण आसा. तिसरी गोष्ट म्हळ्यार EV आसा. आनी चवथी गोष्ट म्हळ्यार खूब कमी कॉस्टान हे जावपाची गाडयो अश्यो आसा. परशुराम देवाच्या आशिर्वादान हे जाल्लेच आसा. आनी आमी त्या देवळाच्या भायरूच आसा. म्हाका दिसता की काणकोणान आयल्या नंतर अशे तरेचे व्यक्ती आमकां खूब मेळटात, जांचे आयडियाज आसा, जांचे कडेन खुबशे कॉन्सेप्ट्स आसात जे ते पीच करूं शकता, ते करूं शकता. फक्त गरज आसा तो बूस्ट मेळपाक, सारके मनशां कडेन पावपाची गरज आसा. पंकज, देव बरें करूं तूं आमकां टायम दिलो म्हूण. आनी म्हाका दिसता इतली वर्सांची तुजी मेहनत दिश्टी पडटा. आनीक अशे प्रोजेक्ट्स वेगवेगळे जावपाक जाय. बट थँक्यू व्हेरी मच. आमी परत केन्नाय मेळटा जाल्यार उलोवया हाजेरूय आनी तुजे फुडें लायफाचेरूय. थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू.